शुक्रारा पणजेच्या बालभवनात फाल्कन इव्हेंटान इंडियन आर्टिझन आर्ट्स अँड क्राफ्ट तसेच हस्तकला मंडळाचे प्रदर्शन घडून हाडला। या प्रदर्शनाचे उक्तावण वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरांच्या हस्तुकी जालें। हे प्रदर्शन 19 जानेर ते 28 जानेर मेरेन सुरू आसतले। देखून सगळ्यांनी या प्रदर्शनाचो लाव घेवचो अशें आवाहन वीज मंत्र्यान केलां। फाल्कन इव्हेंट्सच्या माध्यमांतल्यान ऑल इंडिया लेवल इंडियन आर्टिशियन बाजार जो आसा म्हणजे तातूंत सगळ्यो गोष्टी ज्यो भारतांत तयार जाता आनी बारीक बारीक लोकांक भुरग्यांक आनी मोठे मोठे अशे हातूंत हे बाजारांत आमकां वस्तू पळोवपाक मेळटा आनी ताचो उद्घाटन आज म्हज्या जाल्ला म्हजे बरोबर वळवयचे पंच हांगा आयिल्ले आसा वळवयकर हांगा आयिल्ले आसा आनी त्याच बरोबर बाब वळवयकर हाणें मोठ्या म्हणजे मोठे दबाज्यान हें जावचें म्हणून गेले 10 दीस तो स्वता त्या बाजारा फाटल्यान ताचो हेतू इतलोच आसा की आमचे जे भारतांतले आर्टिस्ट आसात आनी हे आर्टिस्ट काम कशें करता आपले आर्ट लोकां पर्यंत कशें पावयता हें उदात्त उदाहरण हो बाजार पळयले नंतर आमकां दिसता। त्याच बरोबर बाजारांत स्पेशल हें आसा की काश्मीरच्यान कन्याकुमारी पर्यंत ज्यो गोश्टी प्रत्येक घराघरांत स्वता हातांनी केले गेले वता तांचें प्रदर्शन हांगा घडून हाडलां। जवळ जवळ 10 दीस हें प्रदर्शन गोंयांत आसतलें। लोकांनी ताचो लाभ घेवचो, स्पेशली भुरग्यां खातीर हांगा विविध गोश्टी आसा त्यो घेवच्यो, तांब्याच्यो गोश्टी आसा, पितळीच्यो गोश्टी आसा आनी वेगळे वेगळे जे जुने वस्तू आमकां जर कोणाकूय जाय जाल्यार तांणी हांगा येवचें। त्या शिवाय महिलां खातीर ड्रेसीस आसा, पुरुशां खातीर ड्रेसीस आसा आनी हे सगळें पळोवन आपलें जें जाय तें करचें। आनी त्या शिवाय पुस्तक घेवप हें मोठें इम्पॉर्टंट आसा आनी तें पुस्तकाचें प्रदर्शनूय हांगा दवरलेलें आसा। कॉलेज कन्या कॉलेज युवक युवती हांणी सगळ्यांनी हाचो लाभ घेवचो अशें मना पासून म्हाका दिसता।